हॅलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग. पोतून येत आहे गुड मॉर्निंग म्हणून. गुड आफ्टरनून. आता झाली 2 वरां देंपरां वयली आणि आज आमगेली आसा नवी तुमच्या आता ओके त्या भाशेन तुमच्या मुखार घेवन येता हांव नवी रेसिपी. ताचें नांव जावन आसा बनाना जॅम, केड्यांचें जॅम. ओके, केड्यांचें जॅम कोताय आणि मेरिकल कितें कोता मेरिकलान फोन केला तेगे फोनचे हॅलो त्यानं फोन केला, पेपरा फोन केला. हांव फोन दिना म्हणून आपणान फोन केला. गांवत म्हाका मातशें ती लायट पडटा, लायट मारलो. सो आज आमी बनाना जॅम कोताय. हांव कोना जॅम मोठें आमगेलें बाय मोनिका जॅम कोता. सो हांव व्हिडिओ काडा बेबी फोटो मुगो तूं सगळे देंवचा भितस. ओके, चोय तें जॅम कितको दाखयत तें आनी मागीर म्हाका कितको लायतो तें. ओके, आतां स्टार्ट करुया आमी बनाना जॅम रेसिपी. ए करुया मुगो करुया. ओके, रेडी आहा मुगो तूं? रेडी आहा मुगो? रेडी मुगो. ओके चल, आज स्टार्ट करुया आमी बनाना जॅम करूंक कितको तें. ओके चल, मेळया मागीर. हॅलो फ्रेंड्स, कशें आहाय न्हू? बरी. आयज आमी बनाना जॅम करपाक शिकया. ओके, घरांत जायत पाटी बनाना आसताय, एक पाटी पेडे जाताय. पेडे जावचे पयलीं आमी ते जॅम केलें जाल्यार म्हाका सदां आवडटी बरी. सो हांवें जॅम करपाक यायचे अराउंड 6 बनाना घेयले. साखर घेयल्या एक 3/4 बॉल असो. मागीर घेयला 3 लायम ज्यूस. ओके, आणि हे सारखे ऑप्शनल सॅफ्रॉन घेयला जस्ट फॉर कलर. ओके, सो आतां आमी पयलीं सद्या ही बनाना जी आहाय ती पील करून मॅश करपाचें. जर तर मॅश करपा नाका नो प्रॉब्लम, मॅश करपा जायना जाल्यार बारीक बारीक पीसीस करपाचे आनी मागीर दाखयता कितें करपा तें. मिडियम हिटाचे जे आतां हे बनाना मॅश केलो आहाय लायक 1 बॉल एस जाला म्हगेलें 6 बनाना. सो ते हांव आतां पॅनाक घालता. हे आतां 6 बनाना तुगेले 6 बनाना 6 बनाना पिकलोले. हां, 6 राइप बनानास. पिकलो बनाना. ओके, राइप बनाना. सो हांवें लो फ्लेम दवरलो आहा आनी मॅश केलो बनाना हितून घायला. सो मुगे 1 बॉल बनाना पल्प जाला तितलो 3/4 बॉल साखर घेवपाची. ओके, 3/4 बॉल हांवें साखर घेयला. आतां मिडियम हिटाचेर शुगर साखर सारकी मेल्ट जावप दिसा तें हालोवपाचें. शुगर साखरेचे जे ग्रॅन्युल्स आहाय न्हू ते सारके मेल्ट जावपा जाय सारके. सो लो फ्लेमीचेर ते सारके मेल्ट करपाचे. हे हालोयत रावपा पडटा नुस्ता नुशान. हय, ते सारके तुगे शुगर सारकी मेल्ट जावपा जाय. ओके. हांवें पल्प केला. इफ तुमकां पल्प करपा नाका जाल्यार बारीक कट करून पासून केल्यार जाता. जाता मुगे भुरगीं ते थोडा येता असो कुडको पासून पडपा जायना ती हायनाय. तेक लागून हांवें तें पल्प केला. नाजाल्यार तुमी बारीक कुडके करून पासून अशें करून मेल्ट करून घालपाक जाता. चड टायम वयता तेका? ना, लायक हाफ एन आवर. हें करपाक एक तुका 15 मिनिट्स पासून ते 15 मिनिट्स पुरो तुका ते कूक जावपा जाय. ओके ओके. फूल प्रोसेस केलो सगळे प्रिपॅरेशन आनी सगळे कूक ना जाय की हाफ एन आवर अशें वयता. सो गायस, सो मातशें टायम वयतलो आतां. एक अशें हें जावपा जाय न्ही तें शुगर आहा चोय ती मातशें मेल्ट जावपा जाय न्ही गो. हय, मागीर कितें सांगता तुका हांव कांय सांगनासलो. तुम सगळीं न्यू बी कोण आहाय म्हगे सबस्क्रायबर कितें सांग आगो हें रे कितें सांगना ना म्हगे चॅनलाचेर न्यू बी आहाय जाल्यार सबस्क्रायब कर म्हूण सांगना तें सांगना परत विसरता सांगपा. हय, आज ते काल तो व्हिडिओ घायला चोय पपीचो तेका दोतोरातींग वयल्लो. हय, दोतोरातींग व्होन मागीर हाडला सद्या. ओके, सद्या आतां आहा बरो भाशेन आहा. ओके, थँक्यू तुमकां मागलो पासत. ओके, आतां पोतून या हेजे आमगे बनाना जॅमाचेर. सारकें शुगर मेल्ट जाय अशें सा पातळ जावपा जाय ती. अच्छा, पातळ जावपा जाय. सो कलर येवपा लागून हांवें जे थोडेशें सॅफ्रॉन घेयला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हल्दी पावडर घालपा जाता, फूड कलर घालपा जाता. मुको
सॅफ्रॉन अवेलेबल आसलें तेका लागून हांवें सॅफ्रॉन घायला. पूण तें सॅफ्रॉन उदकान घालून अशें करून डायल्यूट करून हें करून तशेंय पण जाता नाजाल्यार डायरेक्ट डायरेक्ट घालता. घालपाक. ओके मागीर तें एक येवपा टायम वयता न्हू कलर येवपाकू. ओके सो बेगीन कलयबल आनी एट द सेम तुज्यान जाय जाल्यार डायल्यूट करून घालपाक पूण मागीर तूं उदक एड करपा नाका तेका लागून. ओके ओके ना तें तेका लागून म्हाका कळोन जाय तें उदक. ओके नाजाल्यार पातळ जातलें न्हू उदक घातलें. आतां हें तूं जेम पयलीं 2-3 पुसा केलो मगो तुवें. आं तुवें हांव ना तुवें म्हाका तें बोटीचेर धाडो नगो एक सारी जेम. उदक आसा बरें तुका. उडगास आहा ना एक तो घे हातीन तो आनी उडगास खंय वयता तरी आलयत राव. बरो टायम वयता मगो न्हू सॅफ्रॉन हें बायसल मगो न्हू. आतां एक अरावंड 10 मिनट्सान तुमगे पल्प मातशें शिजोयस लागल म्हणटरी ताचो हो लायम ज्यूस. ओके 3 लिंबू ज्यूस काडो आहा तो घालपाचो. एश कोन बबल येवपा जाय न्हू तें बॉयल जावपा जाय. ओके हें दोदोल जाता ते भाशेन मगो न्हू. दोदोल जाता ते भशेन. ओके आख्खें सुटोन जाय आसतलें न्हू तेका. कित्याक तें न्हू शिजों जाय कळना नाजाल्यार तुमगेलें जेम 1-2 दिसान पेडे जातलें. बरें शिजोन जाय आख्खें शिजोन जाय शान. बरें करून अशें करून एक 10-15 मिनट्स अशें लो फ्लेमीचेर बरें करून शिजता. आज बरें दिसता तशें मगो तूं. इसो पॉलिसी मारतात. आज तांबडे घान बरें दिसता तशें. आं थँक्यू. एश बरें दिसना तुका आज दुसरे भाशेन दिसता तशें. नाड तुमगे नाडू टायम आहा का जावपाक. सो आनी एक 5-10 मिनटांनी अशें जातलें. ओके अशें करून सारकें पेना न्हू तें सुटपा जाय. ओके 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 सो आनी मातशें शिजता आनी मागीर बंद करता. बरें मगो न्हू तुमी तेशें कडेन कुसोन दिनाका कुसोल जाल्यार देखून कांय जायना न्हू गो. कुसनाय गो ती पूण ती कितें जाता अशें करून कुसोन तो पावली न्हू जाल्यार समतें जेम करूं आनी उडय. चल म्हाका सांगू इंग्रिडियंट्स हांव एकसां सांगता. सो 100 केडियम 6 बनाना ओके एक इंग्रिडियंट्स जाले. मागीर आनी शुगर 3/4 बॉल 3/4 बॉल जितलो पल्प जाता तुमगेलो तेज्यान 3/4 बॉल शुगर घे. ओके शुगर 3/4 मागीर सेकंड थर्ड 3 लायम लिंबू 3 लिंबू आनी पिंच ऑफ सॅफ्रॉन तें ऑप्शनल जाय. पिंच ऑफ सॅफ्रॉन ओके तुमच्यान तो सॅफ्रॉन उडोवपा जाता थोडें ओके कलरा लागून. ओके आनी जालें इतलें चारू इंग्रिडियंट्स व्हेरी इजी. ओके तुमगे भुरग्यां अशें करून तिस्कलां बी व्हरों जाय म्हणटा अशें ब्रेडा बी लायन दिवपा जाता न्हू ब्रेडा बी लायन दिवपा जाता कळ्ळें. सो हें कोण दवरलें जाल्यार आनी कितें करूं हांवें ग्लासान वचून घालून दवरया ग्लासान वचून आनी मागीर फ्रिजीन मातशें कूल डावन कराय पयलें मागीर ग्लासान वचून घालय आनी मागीर फ्रिजीन दवराय जाय तेका मागीर काण मागीर ब्रेडा लायन मागीर भुरग्यांक दियाय. ओके ओके तशें करून न्हू गो. हय ओके व्हेरी इजी मरे व्हेरी इजी रेसिपी मुगो. हेचें म्हाका कितून तेंपान सांगत तें आज कळ्ळें वयर करया म्हण हाटी लागलो हांव आज केशी भाशेन कोण तेका न्हिदोन धाडलाय आज कोण दाखोवया म्हणलें तेंकां. ओके जावपा येयला शान. भायरसून जें म्हणटाय तें प्रिजर्वेटिव्स आनी आर्टिफिशियल फूड कलर्स आनी जायते आसता पूण हें आमगेलें हेल्दी घराको केलेलें. सो तुमी भिनासतना खावपाचें कित्याक भायले हाडटा की तूं प्रिजर्वेटिव्ह आसता आमकां कांय खबर आसना. ओके सो हें ट्राय कराय आनी हेल्दी खायाय. सो आतां आमगेलें ऑलमोस्ट बनाना जेम रेडी जालें अशें करून न्हू ते सारके सायड्स पॅन हे सारके सायड्स सोडपा जाय. ओके चडूय ड्राय करपा वचना तें हार्ड जातलें. हय न्हू. ओके हय सो हे स्टेजीचेर तें काडपाचें. जालें मगो शान. ओके बरें जालें काड न्हू. सो तें तुमी मागीर हेल्प करचें दवरो हेल्प करता. वाव मागीर मातशें हें कूल डावन कराय आनी मागीर फ्रिजीन दवराय न्हू शान. ओके सो हें आतां आमगेलें रेडी जालें बनाना जेम. ओके ओके जालें आमगेलें बनाना जेम आनी हें इमगेली मोगायची बाय ही रेडी जाल्या. ओके चल मागीर देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक सबस्क्रायब कमेंट दियाय. ओके आनी मोग आसूं सगल्यांक गॉड ब्लेस यू. बरे भाशेन रावाय बरे भाशेन भोंवाय चड रस्त्याचेर चड भोंवनाकाय सुसेगाद भोंवाय. ओके गॉड ब्लेस यू सगल्यांक. ओके सगल्यांक मोग आसूं बाय.